ऑनलाईन गुंतवणूक, नोकरीचे हायस, ऋण आणि हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची हायसा दाखवून देशभरातल्या हजारांनी नागरिकांची सायबर फ्रॉड रॅकेटाच्या माध्यमांतल्यान फटवणूक केली. या व्हडल्या आणि संघटित सायबर फ्रॉडाचो सीबीआयन पर्दाफाश केलो. हे तांचे नेटवर्क देश विदेशात पातळिल्ले. तातूंत 1000 कोटी परस चड मोलाची फटवणूक जाल्ल्याचे स्पष्ट जाले. हे सायबर फ्रॉड नेटवर्क देशातल्या कितल्याशाच राज्यांनी कार्यरत आशिल्ले, अशें सीबीआयच्या तपासात उक्ताडार आयले. बनावट गुंतवणूक स्कीम्स, बनावट लोन ॲप्स, खोट्यो पार्ट टाइम नोकऱ्यांच्यो ऑफर्स, बोगस ऑनलाईन गेमिंग या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांची फटवणूक केल्या. या कंपन्यांच्या बँक खात्याची तपासणी केले उपरांत सीबीआयक 1000 कोटी परस चड रकमेचो व्यवहार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ ह्या राज्यांनी सायबर फ्रॉड रॅकेट पातळिल्ले. ताचो सोद घेवपा खातीर सीबीआयन 27 सुवातेंचेर धाड घाली. उपरांत सीबीआयन 58 कंपन्यो आणि 17 जाणां आड आरोपपत्र दाखल केला. तातूंत 4 विदेशी नागरिकांचोय आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.